वास्को सिटीन येदो व्हडलो मोठ्या प्रमाणात फूड फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता। हांव खरें करून कॉंग्रेच्युलेट करता सिद्धू, शैलेश आनी निखिलाक आनी तांचे सगळे टिमीक की येदो मोठो शो तांणी आज हांगा पुटअप केला वास्कोकारां खातीर। आनी खरोखरच म्हाका दिसता की वास्कोन खंय तरी बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी जायत आसा। असली फेस्टिवल्स केन्नाच वास्को जायनाशिल्ले, एक तर आमकां पणजे नाल्यार मडगांव वचचें पडटालें, पूण ह्या तिगूय जाण भुरग्यांनी बरें धाडस केलां की वास्कोन एक बरो शो घालपा खातीर। म्युजीक तुमी स्टेज पळयात नाल्यार ताचे डीजे हे करा, बॅटल ऑफ बँड्स आसा, म्हणजे एक वेगळे प्रकारचे वास्कोकारां खातीर उत्साह निर्माण करपा खातीर एक वायब्रन्सी एक वायब्रन्सी हाडपा खातीर ताणें एक प्रयत्न केला। ताजे खातीर तांचें अभिनंदन। हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन मागता की हे 3 दिसांचे फेस्टिवल आमचे लोकल भुरगे हे आसात ते आज फुडें सरले, सो म्हाका दिसता आमचे लोकल भुरग्यांक प्रमोट करप आनी एक बरें प्रमोटूच करप न्ही, त्या निमित्यान आमकां बरें एक एंटरटेनमेंट हांगा दिसून येता। बरे फूड स्टॉल्स तांणी घाल्या आनी त्या खातीर हाजो सगळो आस्वाद ह्या 3 दिसान सगळ्या वास्कोकारांनी घेवचो, कित्याक असली आतां मागीर रोखडेच पावस येतलो मागीर आमकां मेळचें ना, सो सगळ्यांनी येवन ताचो एक बरो एंटरटेनमेंटाचो आस्वाद घेवचो। हें उलयता आसतना म्हाका आनीक सांगत दिसता की आज आमी वास्को भितर एक वेगळे प्रकारचे एक वायब्रन्सी हाडपा पळयता। आज तुमी गार्डन पळयात, आज गार्डनाची दिशाच एक म्हणजे टोटल चेंज ओवर जाला। आज फावंटन सकाळ ते सांज पर्यंत आनी मागीर कलरींग हे तो चालू जाला। आमी लायटींग बरें करतात, तांकां जिमींग इक्विपमेंट्स आसतले, FM रेडिओ स्टार्ट केला, सो वास्कोकारां खातीर एक टोटल एंटरटेनमेंट। पार्क जरी तितलो व्हडलो नासलो जाल्यार सकाळी फुडें कोणी येता तांकां बरें आवारान चलपाक मेळचें। जुनानसून आमी लँडस्केपींग स्टार्ट करता, बरी बरी झाडां, बरी बरी फुलां। सो आमी कितें चिंतलें की आमी ह्यो एक आमी वास्कोन आमी घडोवचो, सो 2-3 वर्सां आमी ट्राय करता, बट ह्या वर्सा आमी थारिल्लें की आमी करपाचें। सो आमी लोकल आमचो MLA आहा मिस्टर राजीव सावकर तेजे कडेन गेला आमी हो प्रपोजल करपाक। तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हटलें की तुमी फुडें सरा, ऑल कायंड्स ऑफ तुमकां कितें सपोर्ट मेळटा तो आपूण तुमकां दितलो। सो तशेंच ह्यो म्युनिसिपॅलिटी आमची लोकल म्युनिसिपॅलिटी आहा तेंच्यांनी हेल्प केलें विथ हेल्प ऑफ राजीव सावकर। आनी आमचे कितें लोकल ट्रेडर्स आहा, बिजनसमॅन आहा, तांकां सगळ्यांक एकठांय करून आमी सुद्दां स्टॉल्स बीन आसात एट पार वीथ एनी फेस्टिवल दॅट इज इन गोवा आमी आतां घडोवन हाडला। तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचें 3 दिसां मे 5, 6 and 7 आमी सेग्रिगेट केला की फर्स्ट दीस आमचो लोकल टॅलंट आसा तो आमी शोकेस करपाचो आमचो वास्कोचो। आनी डे 2 आसा की आमचे बेसिकली आमचो कितें आहा की डे 2 इज अ DJ नायट। सो आमचे वास्कोन कितें DJ म्हणल्यार क्लबिंग बीन कांय ना व्हडलें इतलें मोठे प्रमाणें, सो आमी एक फामाद DJs हाडला डे 2 खातीर। सो तुमी येया आनी प्लीज एक्सपिरियन्स करा एक क्लबिंग एनवायरमेंट कसो आसता तो आमी वास्कोन हाडपाक ह्यो निर्माण करपाक आमी ट्राय केलेलो आसा। आनी डे 3 आसा तो बॅटल ऑफ बँड्स आसा। सो लोकल जे बँड्स आसा तेंचे खातीर आमी कॉम्पिटिशन दवरला, प्रायज मनी आहा 25,000। सो दीस इज ओन्ली फॉर अपकमींग बँड्स जे आसा तेंच्या खातीर आमी ह्यो घडोवन हाडपाक हें केलां। आनी हो बेसिकली तांकां प्लॅटफॉर्म आसलो आयज फाल्यां तेन्ना ते प्ले करतले ते आख्खे आमच्या गोंयान ते फेमस जातले हें आमकां आश्वासन। आनी हांव थँक करता सगळ्यांक लोकल बॉडीज, लोकल MLA एंड इवन म्युनिसिपॅलिटी, इवन अ स्मॉल वर्कर कोणें जे आमकां हेल्प केला, नॉट इवन मॉनिटरी, इवन बाय एनी चान्स थोडे जाण फ्लॅक्स प्रिंट आपल्या साडयेनसून दिला, खूब जाणांनी अशें खूब कितें कितें आपल्या खातीर वास्को खातीर करपाक एकठांय जाला। सो त्या खातीर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। बरें वास्कोकारांक एक खुशालकायची गजाल कितें जाणा पयले वास्कोकार फूड फेस्टिवल जाल्यार म्युजीक फेस्टिवलाक पणजे मडगांव वयताले, पूण आयज हे वास्कोन घडटा फूड फेस्टिवल वास्कोन घडटा। हांव खरेंच ब्लॅक एंड ऑरेंज हे ग्रुपाक सिद्धू शेट्टी हे ग्रुपाक खरेंच तांकां हांव शाबासकी दिता की हे तेमी ऑर्गनायज केलें। आनी वास्कोकार हें फर्स्ट टायम येतलें ऑर्गनायजेशन जालां। डिफरंट स्टॉल सगळें गोंयकाराची टेस्ट फूड जेवणाचो, तशेंच गोंयचें उर्राक काजू पेणी तो टेस्ट जेवणान तो खरें म्हाका चोयन खरें लायक जालें। आनी हें अशेंच सदांच भुरग्यांनी Alright friends, I am back now and that was a short break that we had to take.